भगवान बिरसा मुंडा हे नाव तुम्ही आयज खूप ऐकलां आसतलें. खरें म्हळ्यार आपल्या सोशल कामा खातीर ते खूप वळखले वता. द लेजंडरी फ्रीडम फायटर फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेन्सी जे आतां झारखंड म्हणून वळखतात. तांचें योगदान टुवर्ड्स नेचर आनी फॉरेस्ट म्हणजे जे रानां आसा ती वांटून दवरपा खातीर आपले सॉयल किंवा आपली लँड सारकी दवरपा खातीर तांचें योगदान हें सगळ्यांत मोठं आसा आनी आयज आमी तांची 150वी जयंती मनयतात. नमस्कार आनी येवकार तुमकां सगळ्यांक. म्हजें नांव सचिन सुल्लीकर आनी तुमी पळयतात माय गॉ नेटवर्क. आयज गोंयांत भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंती वेळार वेगवेगळे प्रोग्राम जाले. पयलीं म्हळ्यार बीजेपीच्याच लिडरांनी वेगवेगळे प्रोग्राम्स करपा फाटले रिजन कितें आसले ते नक्की कळना जाले. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांखळे हांगासर प्रोग्राम केलो. उटाचो इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रगन्झा हांगासर प्रोग्राम जालो आनी ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांचो जनजातीय गौरव यात्रा जी पेडण्याच्यान सुरवात जाली. पूण आयज आमी उलयतले ते जनजातीय यात्रा हाजेर. खरें म्हळ्यार खंयच्या जाती बद्दल उलोवपा इतलो हांव श्रेश्ठ आसा वा म्हजो अभ्यास आसा अशें म्हाका अजिबात दिसना. पूण हाजेर आमी उलोवचेंय बीन ना. पूण आयज आमी उलयतले ते इव्हेंटा बद्दल. हो इव्हेंट खूब म्हत्वाचो आसा. ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ गोवा ऑर्गनायज्ड हो इव्हेंट आशिल्लो. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेर्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल वेलफेअर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांची सुद्दां मदत ह्या प्रोग्रामाक आशिल्ली अशें दिश्टी पडटालें थंय. इव्हेंटाचें स्वरूप पळयल्यार दिसता की बरेच पयशे खर्च केल्यात म्हूण. नॉर्मली अशा टायपचे इव्हेंट सरकार कोट्यांनी पयशे स्पेंड करतात अशे टायपचे इव्हेंट करपा खातीर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर आमी पळयलो जाल्यार. ह्या इव्हेंटाक कितले पयशे खर्च जाला ते कांय दिसांनी कळटलेच आमकां. पूण फाटीं जेन्ना आमी रमेश तवडकर हांकां विचारले तेन्ना कॉस्टिंग अजून करूंक ना अशें तांच्यांनी सांगलें. येदो व्हडलो इव्हेंट आनी कॉस्टिंग करूंक ना मातशें आयकपाक अजाप दिसलें. आसूं अशें आयकपाक आयलां की हो इव्हेंट एग्जिक्यूट केला ते एक प्रायवेट कंपनीन. ज्या कंपनीन सरकाराचे आनीक जायते इव्हेंट केल्ले आसा आनी हाचे बिलिंगूय बरेंच जाल्लें आसा. म्हणजे सरकाराचे जे इव्हेंट केल्ले ताचे बिलिंगूय बरेंच जाल्लें आसा अशें आयकुपाक येतालें. जायते लोक अशें उलयतना आयकपाक आयलां की ही कंपनी सरकाराची जावय काय कितें म्हूण. कारण खुबशे इव्हेंट ह्या कंपनीकूच मेळटा आनी ह्या कंपनीचेर आमी एक स्पेशल प्रोग्राम म्हणजे हे कंपनीचे सरकारा कडेन जे नाते आसा किंवा हे जे इव्हेंट केला ताचेर तुमच्या मुखार एक स्पेशल प्रोग्राम नक्की केन्ना ना केन्ना तरी आमी घेवन येतले. पूण नॅचरली जेन्ना सरकाराची इतली बिलिंग जाता अशा टायपच्या प्रोग्रामांक जाल्यार हो इव्हेंट सुद्दां सादो काय आसचो ना. पूण प्रश्न येता तो म्हळ्यार की इतले इव्हेंट करपाची म्हणजे येदो व्हडलो इव्हेंट आनी इतले इव्हेंट करपाची गरज आशिल्ली काय सरकाराचो एकूच ऑफिशियल इव्हेंट करूं येता आशिल्लो काय म्हणजे पयशेय वाचतले आसले. आतां उलोवया ट्रायबल इन्स्टिट्यूट हाच्या बद्दल. जशें नांवाचेरूच कळटा की इन्स्टिट्यूशनाचें काम कितें तें. ह्या इन्स्टिट्यूशनाचें काम रिसर्च करप, ट्रायबल वेलफेअरा खातीर कितें गरज आसा काय ना हाजें स्टडी करप आनी गोंयचे ट्रायबल कम्युनिटीक वयर काडपाक जी सजेशन्स किंवा जे कितें कामां आसा सजेशन्स आसा ते सरकाराक दिवप आनी तांच्या खातीर काम करप. सरकारान केल्ले ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूशन कमिटीचें काम पळयात. हे तुमच्या स्क्रिनीचेर तुमकां दिश्टी पडटा. कमिटीचें फंक्शनींग पळयात. ह्या सगळ्या भितर खंयसरूच इव्हेंटाचो उल्लेख जायना जाल्यार खऱ्यांनीच ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट अशा टायपचो प्रोग्राम करपाक शकता काय असो प्रश्नचिन्ह उबो जाता. खरें म्हळ्यार हे पयशे जर ट्रायबल कम्युनिटी खातीर तांच्या रायट्सां खातीर एज्युकेशना खातीर आनी वेगवेगळ्या गटांनी म्हणजे तांकां जे वेगवेगळ्या गटांनी गरज आसा थंय युटिलायज करपाक शकता आशिल्ले काय हो फक्त इव्हेंट येदो व्हडलो करून कितें तरी वेगळें दाखोवपाची गरज आसा. आनी सगळ्यात म्हत्वाची गजाल ती म्हळ्यार भगवान बिरसा मुंडा जांकां वळखतात तांच्या तत्वां खातीर, तांचे सैम वाचोवपाक केल्लें योगदान, रानां वांटोवपाक केल्लें योगदान, जमीन वांटोवपाक केल्लें योगदान हाज्या खातीर. खरें म्हळ्यार ही तत्वां लोकांक शिकोवपाची गरज आशिल्ली. गोंयांत एके वाटेन रानां सोंपयतात म्हूण बोवाळ चल्ला आनी दुसऱ्या वाटेन भगवान बिरसा मुंडा हांच्या नांवान बायक रॅली आनी येदो व्हडलो इव्हेंट करतात. भगवान बिरसा मुंडा हांच्या तत्वा कडेन फसवणूकूच अशें दिश्टी पडटा. गोंयच्या पॉलिटिकल लिडर्सांनी हाजेर विचार करपाची गरज आसा आनी गोंयाक कितें बरें आसा हे करपाची गरज आसा. भगवान बिरसा मुंडा हांचे बद्दल सगळ्यांकूच तांच्या तत्वां बद्दल तांणी केल्ल्या कामां बद्दल खऱ्यांनीच खूब सांगपाची गरज आसा, सगळ्यां कडेन पावोवपाची गरज आसा. पूण येदो व्हडलो इव्हेंट किंवा आनीक बाकीच्यो बायक रॅली करून ते खऱ्यांनीच तांचें काम आमी पावयतले काय की तांची तत्वां आमी पावयतले काय स्कुलांनी तांचे बद्दल लेसन्स दिवप किंवा तांचे बद्दल क्विज करप हाजे बद्दल हे करून चड पावोवपाक शकता काय हो विचार करपाक जाय. हो एक विचार आमी तुमच्या मनान सोडटात. विचार करात.